गेली 7 वर्सां जवळ जवळ हांगा बिझनेस करता. 2017 सालान आमी हांगा हो बिझनेस हांगा सुरू केलो. हेच्या पयलीं कुडणे आमचें गांव आसा. हांव गांवांत करतात. गेली 22 वर्सां हांव ह्या वेवसायान आसा. 2002 सालान हांवें नोकरी सोडून हो म्हजो व्हडलोपार्जीत वेवसाय स्विकारलो. आमी कुडण्या आमचें ल्हान युनीट आसलें महालक्ष्मी एंटरप्रायजीस म्हणून. त्या नंतर थंय ते आमी पूर्ण सेटअप केलें आनी फुडें अशें लक्षांत येयलें की आमकां जागा जर आमी बिझनेस वाडयतले एक्सपांड करतले जाल्यार आमकां मोठी जागा जाय. मागीर आमी गोवा IDC कडल्यान आमकां हो प्लॉट अलॉट जालो. त्या नंतर आमी 2015 सालान म्हाका प्लॉट अलॉट जालो आनी विदीन 2 वर्सां भितर हांवें ही शेड उबी करून हांवें बिझनेस हांगा हाडलो. तेन्ना आमचे कडेन 5-6 मशिनां आसलीं. आतां मशिनांची संख्या वाडली आनी हांगा आयल्या उपरांत बिझनेस पयल्या पेक्षा आमचो बरो चलता आतां. कितें कितें प्रॉडक्ट्स आसा सर तुमचे फर्निचराचे? आमी प्रामुख्यान आमचो भर जो आसता हो लाकडी फर्निचर तयार करप. लाकडाचें जें फर्निचर आसता हें लॉंग लास्टींग आसता. एकदां घेतलें की 2-2 पिळग्यो सुद्दां तुमी तें फर्निचर काळजीपूर्वक वापरलेलें वापरूं शकता. ताचो यूज जाता. ताका लागून आमचे गोवन स्टायलचें जें फर्निचर आसा एंटीक डिझायन्स खुर्च्यो म्हणा मखरां त्या नंतर इतर जे घरांतल्या खाटी लागता वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅड्स लागता ते सगळे आमी हांगा तयार करता. ह्या व्यतिरिक्त आमी डोर फ्रेम्स खिडक्यो दारां तशें काम करता. तशेंच आमी स्कुलाक जे फर्निचर लागता स्कुलाक बेंचीस लागता बेंचीस तयार करता. ग्रीन बोर्ड तयार करता. ब्लॅक बोर्ड्स तयार करता. त्या व्यतिरिक्त लॅबोरेटरी सेटअप आसा स्कुलाचो तो पूर्ण लॅबोरेटरी सेटअप तशें काम करून घेता. काही हांगा इंडस्ट्रीज आसात तांकां वेगवेगळे कंपोनंट्स लागता. काही फॅन तयार करपी कंपनी मोटर करपी कंपनी आसा तांचे काही पार्ट्स येता आमचे कडेन ते आमी प्रिसायजली डिझायन करून तेंचें काम करून दिता आमी. ओके सर कितें चॅलेंजीस आसा तुमकां हांगासर ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींक? लायटीचो प्रॉब्लम आहा उदकाचो कितें चॅलेंजीस आसा? हांगा आमकां कशें आमकां उदक हें फक्त खाण्या पुरती लागता. ताका उदकाचो तसो विशय आमकां येना. काही फावट लायट 1-2 फावटी वता पूण आतां परिस्थिती बरी आहा. पावसान मातसो त्रास जालो. पावसान खूब पावस पडलो पूण आमचें लायटचें कन्जम्पशनूय हें लिमिटेड आसा. म्हणजे आमी एक मशीन समजा वापरलें 2-3 वरां वापरलें आमी मशीन जाल्यार मागीर तें आमकां मशीन दिसभर वापरपाची गरज ना कित्याक मागीर आमी हातान काम करता. ताका लायटचो तसो व्हडलोसो आमकां प्रॉब्लेम जायना. तुमी जे काम करता त्या हितून तुमकां चड स्किल्ड लेबराची गरज आसता. सो तुमकां स्किल्ड लेबर गोवन स्किल्ड लेबर स्पेशली मेळटा? ना एक दुर्दैव हें की गोंयकार कोण तशें काम करपाक तयार ना किंवा शिकपाकूय तयार ना. स्किल्ड लेबर्स आमकां गोंयांत पयलीं 1-2 गोंयकार म्हजे कडेन आसले पूण कांय कारणांतर ते गेल्या उपरांत हांव चडशे भायल्या राज्यांचे लेबर येता. आमचे चडशे कामगार हे पश्चिम बंगाल आनी उत्तर प्रदेशांतल्यान येता. पूण हे वेवसायान जर गोंयच्या भुरग्यांनी हें काम शिकलें जाल्यार हेका फर्निचर हें अशी वस्तू आहा की अन्न वस्त्र निवारा अश्यो 3 गोश्टी म्हटल्या तश्यो निवारा म्हणजे घर बांदता तेका प्रत्येकाक फर्निचर लागता. तेका कारण हेका कायम डिमांड आसता. तर गोंयच्या भुरगे सुद्दां येयले जाल्यार आमी तांकां ट्रेनींग दिवन शिकोवंक शकता. फक्त तितको इंट्रस्ट जाय आनी डिवोटेडली काम करपी जाय. ते दुर्दैवान आमकां मेळना. अशें आमचे गोंयांत आसा स्कोप आसा बऱ्यापैकी. आनी ही एक बाकी म्हणजे रॉ मटेरियल मेळपाक थोडी अडचण जाता. रॉ मटेरियल आमकां हाडून ते स्टॉक करून दवरचें पडटा. ती इन्वेस्टमेंट हो एक चॅलेंज आसा. आनी मनुष्य हे गांवांक गेले जाल्यार तितक्या ते दुर्गा पुजेक गांवांक वता तेन्ना मातसो त्रास जाता. तेन्ना दुसरे मनीस गार्बेज कलेक्शन आहा तें हांगासर जाता? गार्बेज कशें आसता आतां आमचे जे गार्बेज येता ते आमी आमचे सॉडस्ट आसा किंवा लाकडाचे कुडके उरतात ते फायरवूड म्हणून वता. आनी बाकीचे प्लास्टीक जे फॉयल्स आसता ते आमी सगळे एका पिशवेंत भरून दवरता. आनी 3 म्हयने 6 म्हयन्यांनी केन्ना येता तेन्ना थोडे स्क्रॅपवाले तांकां आमी दिता. आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा त्यांनी एक आमकां सूचना दिल्ली आसा की कशी डिस्पोज करप ते आमी कटाक्षान पाळपाचो प्रयत्न करता. कित्याक प्रत्येकान जर आमी ह्या गार्बेज बद्दल काळजीपूर्वक घेतले जाल्यार गोवा आमचो नितळ आनी सुंदर उरतलो ही भावना आमी मनान धरून एक काम करता. आनी सरकारी नियम जर तुमी पाळ्ळे खंयच्याय गोश्टी आसूं लेबर आसूं GST बाबतींत आसूं किंवा इतर तर तुमकां म्हाका दिसना कोण मुद्दाम त्रास करून वतलो असो म्हणून. मागीर ज्या गोंयांत आमी रावता ज्या गोंयांत आमकां इतकें सगळें दिलें बरें ते गोवा सांबाळपाक लागून आमी गार्बेजच्या बाबतींत प्रत्येकान काळजीपूर्वक घेतले जाल्यार ते वेवस्थीत जावंक शकता. आमी पिशवे आमची गार्बेज म्हणजे कितें येता प्लास्टीक फॉयल थोडी येता.
प्लास्टीक कंटेनर डबे आसता किंवा लोखंडी डबे इतकेच आमचे गार्बेज येता ते आमी सगळे प्रिजर्व करता आनी जेन्ना तो स्क्रॅपला वता तेन्ना आमी नोट करून घेता की ह्या मनशाक आमी हें मटेरियल दिलें आनी आमचे कडेन नोंद आसता तशें 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 करून हें करता गार्बेजचो विशय. खरेंच सर तुमची एक तोखणायची गजाल ती म्हणजे तुम्ही मॅसेज एक आमकां बरो दिला की गार्बेजाचें जे काम आसा किंवा गार्बेज जे कलेक्शन आमी व्यवस्थीत तेजो डिस्पोज करूंक जाय मागीर कोण आमकां त्रास करता. दुसरी एक गजाल तुमचे मुद्दम नोट करण्यासारकी की तुम्ही एंटीक सगळे जे खुर्च्यो म्हणा किंवा जे गोंयकारांचे जे हेरिटेज किंवा गोंयकार पयलीं यूज करताले ते तुम्ही अजून प्रिजर्व करपाचो तुम्ही प्रयत्न करता ही खरीच एक तोखणायची गजाल तुमची. कित्याक गोवा तशें गोवा ही कलाकाराची भुमी म्हणटा. गोंयांत वेगवेगळे तरेचे कलाकार जावन गेले भितर हे सुतारकाम करपी किंवा हे लाकडी काम करपी खूब कलाकार जावन गेले पूण मदली काळाच्या ओगान काही कारणास्तव तेंची कलेची कोण खातिरदारी करूं शकलो ना ताका लागून ती मदीं लयाक गेलीशी जाली. पूण जेन्ना हांवें हें घेतलें तेन्ना म्हाका दिसलें की आमचें फर्निचर जें गोवन आसा इट इज सायंटिफिकली डिजायन्ड. आतां तुमी हांव बसल्या ती खुर्ची पळयता हे खुर्चीक तुमकां सगळ्याक वेंटिलेशन आहा हेका खंयच कुशन ना. गोवा हो दमट हवामानाचो प्रदेश आमकां कुशनाचेर बसण्यापेक्षा अशा खुर्चेन बसलेले कोणी प्रिफर करता आनी प्रत्येक फर्निचर घर सुद्दां गोंयाचें पयलीं जें बांदलेलें आसा ताका पूर्ण लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवन त्या काळच्या ते जे कारागीर आसा त्यांनी तयार केल्ले आसा. तुमी म्हाजे कडेन जर पळयलें जाल्यार जे फर्निचर दिसतात प्रत्येकाक अशी वेंटिलेशनची सोय आसा पूण काळानुरूप काही ठिकाणी आमकां कुशन वापरचें पडटा ते ताका आमी आतां एक ना म्हणूं शकना ते वापरता. पूण मुख्यत्वे गोंयांत असे कलाकार असले जी आतां नाट्य क्षेत्रान आसा संगीतान आसा तशें सुतारकामान सुद्दां खूब मोठे मोठे कलाकार जावन गेले पूण त्यांनी केल्ली खंयची वस्तू मेळ्ळी ती आमी रिस्टोर करून दिता. हांवें अशें बऱ्याच जाणांचे फर्निचर रिस्टोर करून दिले आनी ते खूब समाधानी आसा. त्यांनी म्हाका खूब हें दिलें म्हणजे आशिर्वाद दिले आनी म्हाका प्रसिद्धी दिली की हो मनुष्य हेचे वर तुज्या कडेन जुनी वस्तू तो तुका ती ओके करून दितलो. आनी एक समाधान म्हणजे ती कलाकारी खरेंच आमचे पूर्वज आसले खूब हुशार आसले हेचें एक समाधान मेळटा आनी त्यांनी केल्ली जी वस्तू आमी रिपेर करून दिल्या उपरांत एक आनंद जाता की खरेंच आमी गोंयकार आमचे पूर्वज बरे आसले अशें म्हणून हांव ते जुने काम मुद्दाम करून दिता. खरेंच एक अप्रिशिएशन सर तुमकां आनी तुमच्या फुडील वाटचाली खातीर तुमी अशीच ही कामां आनी आमचे प्रिजर्व जे लांकडे जे पयलींची जे आमची कलाकारी आसा ती तुमी अशीच प्रिजर्व करची हेच मागता. थँक्यू सर. देव बरें.